भाविका देवी कोठारेश्वर देवळाचो एक कमिटी मेंबर उलयता। हांव पालखे बद्दल उलोवंक सोदतां। पालखे बद्दल म्हटल्यार आमची 24 वर्धापन दिन देवीचो वर्धापन दिन जावच्या पयलीं आमची 3 दीस पालखी घरोघरी भोंवता। चारूय वाड्याचेर सगळ्या घरोघरी भोंवता। तेच्या आंगणान बसून देवीची पालखेची पुजा करतात घरांच्या घरान। मागीर एका घरान पुजा जाता मागीर दुसऱ्या घरान वयता। अशी 4 वाड्याचेर भोंवता। 3 दीस पालखी भोंवता आनी चवथे दीस रथ सप्तमी दिसा तिचो वाडदिवस आसता। वाडदिवसाक सकाळचो आमचो अभिषेक जाता। मागीर आमचो हवन बीन जाता। हवन बीन जावन महाप्रसाद जाता। महाप्रसाद जाल्या नंतर सांजची मागीर दिवजां आसता। ती दिवजां जाल्या उपरांत आमचे पालखेचे सांगाता जाता आनी मागीर दुसऱ्या दिसा आनी तिसऱ्या दिसा नाटकां आसतात। इतले आमचे देवीचे व्हडले उत्सव जाता। माझी अध्यक्ष जो आमचो भाविका देवी पंचायत संस्थानाचो ही जी पालखी आसा ही जी स्थापना जाली 2000च्यान तेन्नाच्यान सुरू जाल्ली आहा। ती आमच्या अभिलाशान सांगला त्या प्रमाणे हो आतां 24वो वर्धापन दिन आनी ह्या पालखेच्या रथसप्तमीच्या ह्या उत्सवा निमतान घराघरान आमच्या सभासद आहात म्हणून 5 वाडे आसा म्हणजे त्या 5 वाड्याचें देवूळ त्या सभासदांच्या घराघरान आंगणान तेची सेवा जाता। तेन्ना सेवा जावन मागीर सगळ्या 5 वाड्याचे भोंवता आनी तशीच मागीर देवळांनी वयता वाड्या भायर। आमच्या मड्ड्यार वयता म्हणजे बाल गजानन, मागीर मार्जुवार वयता, मागीर महालक्ष्मी वयता, मागीर शक्तिविनायक देवस्थानां वयता, मागीर लोकलवाड्या बाल गजानन त्या देवळान वयता, मागीर पांडुरंगाच्या देवळान वयता, मागीर न्यू वाड्या वयता, न्यू वाड्यासून सातेरी देवळान वयता, सातेरी देवळानसून शेकरेर शक्तिविनायक देवूळ आहा त्या देवळान वचून वाश्येर वयता, वाश्ये वरसून परती दत्ताय देवळान वयता आनी सगळे दत्ताय देवळान पावता येना सगळे सभासदाच्या घरांनी वचोन मागीर देवळान आगमन जाता। देवळान जशा कितल्यांक पावता तशी म्हणजे 12 जावच्या पयलीं ती पावपाक जाय। त्या हितून ते प्रयत्न आसता लोकांचो देवळान पावपाक।